फिशा बद्दल आम्ही ऑलरेडी डिसिजन घेतला की फाल्यांच्यान आयवा मडगांव होलसेल मार्केटान आतां सेक्रेटरीचे आमी मिटींग आमी जाली तिका आमी घालतले थंय पळोवपाक बाकी मॉडेलिटीज चालू आहा वर्कआवट करपाक कित्याक काही ट्रेडर विदावट परमिशन ल्हान फिशरमॅनाच्या माध्यमांतल्यान भितर सरपाचो प्रयत्न करतात. पयर कांय बॉक्सी काल कॉन्फिस्केट केले ते आयज सालिगांव धाडल्या. ह्या तरेन उपयोग ना. सगळ्यांनी कंप्लायन्स करपाची गरज आहा. आमकां कंप्लायन्स केल्यार आमी साथ दिवपाक तयार आहा. आमकां कोणाक त्रास करपाची गरज ना पूण सगळ्या लोकांनी कंप्लायन्स करपाची गरज आहा. म्हाका तरी दिसता की आमी जर पावल फुडें घेतात तेणी बी पावल फुडें घेवन हो विशय खंय ना खंय आमी रिजॉल्व करपाक जाय. इतले मजगती काळजाच्या आताकाच्या दुयेंतींक 15 डिसेंबर सावन खंय मुळाव्या हॉस्पिटलांनी प्राथमीक उपचार मेळटले. त्या खातीर दोतोरांक प्रशिक्षण दिलां. आयज सेमी प्रोग्राम मिटींग जाली. आयज आमचे डॉक्टर गुरुप्रसाद नायकाक आमी मेडिकल डायरेक्टर स्टेमी इन्चार्ज आमी डेजिग्नेट केला. हो स्टेमी प्रोग्राम देशांतलो पयलो असो कार्यक्रम आसतलो एक हेल्थ हे आसतले आमच्या राज्यांत जे खंय आमी हार्ट अटॅकाचे पेशंटाक थंयचे थंय त्या PHCक जे डॉक्टर आमी ट्रेन केल्या तांकां थंय थ्रोम्बोलायज करून मुख्य म्हणजे कितें आहा की तो पेशंट जाका हार्ट अटॅक येता पयलीं ताका सर्वायवल रेट कमी आशिल्ली कित्याक ताका जो पर्यंत आमी हॉस्पिटलान व्हरता थंयच्या थंय तांकां आमी ट्रेन डॉक्टरांक केले जे खंय तांकां थ्रोम्बोलायज करून तांकां विंडो पिरियड वाडोवन आमचे 2 पार्टनर आसतले अलॉंग विथ गोवा मेडिकल कॉलेज. एक आसा आमचे मडगांवचे विक्टर ओपोलो पयलीं जे हॉस्पिटल जे आशिल्ले ते अल्बुकेकाचे हॉस्पिटल जे मिस्टर अल्बुकेकाचे हॉस्पिटल जे आशिल्ले ती हॉस्पिटल आमी आमच्या हेजेर घेतला स्टेमी प्रोग्रामान आनी हेल्थ वे घेतलेले आसा. मजगती फॉर्मेलिनाच्या नुस्त्या विशीं घाल्ल्या 5 याचिकांचेर सोमारा हायकोर्टात एकठांय सुनावणी जाली. FSSAI म्हणटा नुस्त्यात किला फाटल्यान 4 मिलीग्रॅम ते 100 मिलीग्रॅम मेरेन निसर्गीक फॉर्मेलिन आसूं येता. ते विशीं संशोधन प्रबंध FSSAIन कोर्टा मुखार दवरलो. त्या प्रमाण साव्या नुस्त्यात दर किला फाटल्यान 4 मिलीग्रॅम मेरेन फॉर्मेलिन आसूं येता. दर्यांतल्या नुस्त्यात दर किला फाटल्यान 100 मिलीग्रॅम मेरेन फॉर्मेलिन आसता. हे प्रमाण निसर्गीक पद्दतीन नुस्त्याच्या आंगार आसता म्हूण संशोधन सांगता. हायकोर्टान सुनावणे उपरांत मत उक्तायलां ते अशें. फॉर्मेलिनाच्या केशींत गुन्यांवकारी गजालींनी लक्ष घालचे पयलीं नुस्त्यात आशिल्ल्या निसर्गीक फॉर्मेलिनाचें प्रमाण थारप म्हत्वाचें. FSSAIन दिल्ल्या म्हायती विशीं याचिकादारांक कितें हरकत आसल्यार तांणी फुडले सुनावणे मेरेन बाजू मांडची. तात्पर्य नुस्त्याच्या आंगात निसर्गीक फॉर्मेलिनाचें प्रमाणूच अजून निश्चित थारिल्लें ना. ट्रेडरांनी नुस्त्याक भायल्यान लायिल्ल्या फॉर्मेलिनाच्या केशीचो फुडार ते थारल्या उपरांत आनी ताचेर निमून आसतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.